मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमकां भोगसण्याची शिकवण दिता. आमकां दर एकल्याक भोगसण्याची मनशां जावंक तो आज आमकां आपयता. आनी आमचो भाव आमचेर चूक करीत जाल्यार आमी ती फकत दुमाडें सोंसूंकूच न्हू, त्रास घेवंकूच न्हय, पूण आमी पयले सुवातेर आमच्या भावाक कोडीत करूंक जाय. हांगा म्हणलेलें आसा बोवाड कोर म्हणजे आमी पयले आमच्या भावाक वचोन ताची चूक ताका सांगूंक जाय. आनी तेंच ती चूक सांगल्या उपरांत आपलो भाव मानीत जाल्यार ताका भोगसूचें. आनी जायते फावटी आमचे भाव भयणी आमचे चूक करतीत जाल्यार आनी ती कालत्या काळजान येवन म्हणटा आपणाची चूक जाली जाल्यारूय भोगसूंक जेजू आमकां लायता. पूण मोगाच्या भावान भयणो, आमी आमच्या घोराब्यांनी पडयलां आसतलें आनी आतां तुमी बसून आसात. आमचे भावा लागीं वा आमचे सोयऱ्यां लागीं आमची झगडी वो वाद विवाद जाल्ले आसतले. आनी जायते फावटी आमी तांच्या लागीं उलयना आसतलीं, आमी तांचे झगड्यां आसतलीं. आनी भोगसूंक इतलें सोंपें न्हय. जायते फावटी आमी आमचेच व्हडपणान भोगसूंक आमी तयार आसनात. देखून आज जेजू म्हणटा आमकां भावार्थ गरजेचो, देवाचेर भावार्थ गरजेचो. आनी वायट देखी येवच्यो ना अशें कांय ना म्हणटा तो. वायट देखी येतल्योच आनी हें जावन आसा सैतानाचें काम. ताका लागून भावार्थ गरजेचो मोगाच्या भावान भयणो. आनी आमी पळयता की दर दूत भोगसण्या वयर शिकवण दिल्या उपरांत जेजू लागीं मागतात, दुनिया आमचो भावार्थ वाडय. आनी जेजू तांकां म्हणटा की तांचो भावार्थ ह्या सांसवाच्या कोणा इतलो आसूंक गरजेचो. मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत आमच्या भावा लागीं भयणी लागीं आमी उलयना तेन्ना हें सोंपें जायना. देखून जेजू म्हणटा आपणाचेरच आदारून रावंक, आपणाचेरच ताजें जीत दिवंक. कित्याक आमी जाणो आमचो जेजू आमच्या पातकां बसत तो मोगान ताणें कोश्ट दुमाळे सोंसले आनी ताणें आपल्या वायटाकारांक भोगशिले. हेंच तो आमकां आपल्या जिवितांतल्यान आमकां करूंक आपयता. आनी आयज ही भोगसण्याची शिकवण दितना आमकांय देवा लागीं ही कृपा मागुया की आमकां भोगसण्याची मनशां करूंक, आमकां जेजूचेर आनी देवाचेर भावार्थ वाडोवंक आज आमी हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.